काँग्रेस राष्ट्रीय पक्ष आणि तोच खंय बीजेपीचो मुखेल विरोधक म्हणून बीजेपी उलयता। इलेक्शनाच्या निमतान नितीन गडकरी 4 दीस गोंयांत आसतलो। अध्यक्ष अमित शाह, मंत्री स्मृती इराणी, व्यंकय्या नायडू प्रचाराक येतले। प्रधानमंत्री मोदीच्योय गोंयांत सभा जातल्यो। प्रचाराच्या निमतान प्रायम मिनिस्टराच्यो 2 रॅलीज जातल्यो। आमचे पक्षाचे अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह हे साधारणपणान 22 किंवा 23 तारखेर त्यांच्या कन्व्हिनियन्सा प्रमाण आमी रिक्वेस्ट केला पक्षाच्या प्रचाराचे लॉन्चिंग करपा खातीर गोंयांत येवपाचे आसात, त्या निमतान त्यांचे सभा जातल्यो। आमचे पक्षाचे प्रभारी इलेक्शना खातीरचे सेंट्रल मिनिस्टर श्री नितीन गडकरी हे त्यांनी सांगला की आपण एक 4 दीस गोंयांत रावतलो। त्यांच्यो एक 10 रॅलीज ह्या गोंयभरांत जावपाच्यो आसात। महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस हे 2 दीस त्यांनी दिवपाचें मान्य केलां। त्यांच्यो एक 4 ते 5 रॅलीज ह्या 2 दिसां भितर जातल्यो। तशेंच सेंट्रल युनियन होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंग, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री व्यंकय्या नायडू, कर्नाटकाचे आदले मुखेलमंत्री श्री येडियुरप्पा, सेंटराच्यो युनियन टेक्सटायल मिनिस्टर श्रीमती स्मृती इराणी यांचे कडेन आमचे सगळ्यांचे टेंटेटिवली उलोवप जाल्लें आसा। बाकी सगळ्या स्टेटींतले इलेक्शनाचो एकूण सगळो टायम टेबल पळोवन त्या पद्दतीन त्यांनी हांगा गोंयाकूय टायम दिवपाचो सांगलां आनी त्या पद्दतीन त्यांचो सगळो शेड्यूल जो आसा प्रचाराचो आनी रॅलीजचो हो आमी त्या पद्दतीन ठरयलो वतलो। आमकां काँग्रेस पार्टी जी आसा पळय ही भारतीय जनता पार्टीची हांगासर डेफिनेटली काँग्रेस ही मेन ऑपोजिशन पार्टी आशिल्ली आनी भारतीय जनता पार्टी ही नॅशनल पार्टी आसा। सो डेफिनेटली आमी पळयता आसतना देखून हें इलेक्शन जें आसा हें आमी आमच्या ताकदीचेर काम करता आसतना मुखार वतलेच, पण काँग्रेस पार्टी आसा बाकी सगळे पक्ष त्यांच्या भायर जे कोण येतले ते डेफिनेटली आसतले। No, why I have said Congress is main rival, because Congress is the main opposition party in Goa. Election, Supreme Court is very clear on this. सो आमी खंयच्या धर्माच्या आदाराचेर, खंयच्या जातीच्या आदाराचेर, कोणाच्या हेच्या आदाराचेर आमी इलेक्शनाक मुखार वचना। इलेक्शनाक सगळ्यांक वांगडा घेवन वचपाक सोदता। गोंयचे 15 लाख लोक जे आसात त्या 15 लाख लोकांची सेवा आमकां करपाची आसा आनी त्यांच्या बेनिफिटा खातीर आमकां सरकार दिवपाचो आसा, तो त्यांचे खातीर आमी विचार करतात। चीफ मिनिस्टर इज ऑलवेज डिक्लेअर्ड इन कन्सल्टेशन विथ द पार्लमेंटरी बोर्ड ऑफ द पार्टी। ब्रेस्तारा उमेदवारांच्या नावाचे लिस्ट करपा खातीर पणजे बीजेपीच्या कोर कमिटीच्यो मिटिंग्यो जाल्यो। पेडणे मतदारसंघा खातीर मिटींग जाली। उमेदवारीच्या रेसीन 3 नांवां आशिल्लीं। सद्याचो आमदार राना मंत्री राजेंद्र आर्लेकर, नगरसेवक सिद्धेश पेडणेकर आनी श्याम धारगळकर। निमणे मिटिंगेन आर्लेकराचें नांव फुडें आयलें। कळंगूटच्या सद्याच्या आमदाराकच तिकेट मेळटली। मायकल लोबोचें नांव आशिल्ले बीजेपीचे बावटे लावन 5-6 गाडयो घेवन आमदार लोबो मिटिंगेक पावलो। ताचें शक्ती प्रदर्शन सक्सेसफूल। कळंगूटे मायकलच। केप्यां वट्ट 7 नांवां आयिल्लीं। प्रकाश वेळीपाचें नांव फायनल जालां। बीजेपीचो पणजेचो आमदार कॅन्डिडेट सिद्धार्थ कुंकळकारान डोर टू डोर कॅम्पेन सुरू केली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।